पातोळीक एक ॲक्सिडेंट जावन आराम नाशिल्ले. तिका एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस रेस्ट घेवका म्हूण सांगला डॉक्टरान. ताकाची ते पैमांदो आयला री म्हूण सांगूंक न्हू. हांवूच वचूंक न्हू सामान हाडला. गेस्ट्स सकड घरकड येतना घरकड कसने खावचक पिवचक ना जाल्यार रे ते समजायना न्हू. तशें देखून हांव हे पुरो आयटम्स घेवंक येनायला. पातोळी ए पातोळी, हिका डॉक्टरान एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस रेस्ट घे म्हूण सांगला. जाल्यार ही पळय चिक्के टायम मेळकुळे कसने काम करून बसता. हां इथे आपयली आतेता हंग या कसन हाडला म्हूण पळय. तुका जावक आशिल्लें सामान पुरो हाडला. हांव हाडटा म्हणलें केलें जाल्यार अशी जावन गेलें मू कसं करचें. आतां तुमी हाडका जालें. आज गो मरे ती हॉड नाही कोण हाडल्यार कसं ना. त्या दिवस म्हाका चिके काम आशिल्लें अर्जंट आनी मस्त बिजी आशिल्लो हांव. तशें जावन हांव तशें सांगता जालें तुका सॉरी. ते पैमा मातांनी ಹೇಳಿಕೆ सांगचे केदनी येतात म्हूण गोतना मरे ती. आतां असो तूं हें सामान पुरो व्हर न्हू भितर दवर. आनी तूं चक्कुली उंडे पॅकेट ताजे मागीर मिक्सचर ಸ್ವಲ್ಪ फ्रुट्स आनी ಸ್ವಲ್ಪ फ्रूट ज्यूसस शरबत ते पुरो आस व्हरून दवर. हां जाय तिथे. आतां म्हयनो स्टार्ट जालें मात्र न्हय. खंयचे तरी बिल आयला की करेंट बिल जावं उदका बिल जावं खंयचे बिल आयला की. हां होय इथे सांगचेक विसरलें. करेंट बिल आयला उदकाचें न्ही दुद्दा बिल न्ही. हां करेंट बिल आयला दुद्दाचें न्ही उदका बिल न्ही कसले के न्ही. कसला येनी म्हळ्यार म्हाका सांगून येवचें आतां. ताका येवचें म्हणना की म्हणून येनी. हो येवचें म्हणना कसलें म्हणना. ताका कसला म्हणना म्हूण म्हाका सांगो तूं. तो काय म्हाका लेखतो हां तो लेखना कसलें लेखना तुका. कसं सूर जाला तुमकां. त्या वत्तांत वचून येवन मात्ते वरें होऊन जावंक गेला की म्हणून. कसं ना हून कसलें हून असो वत. अशी तुम्ही उलयता राबला रे. चिके वेळसून मेगेल मात्ते वरें होऊन जाता. मात्ती होऊन जातो कसलें ग. तुमकां दाखयतात कसला होऊन जाता म्हणून. हांगा च्या करूंक उद्दा दवरला आनी पुरो मात्ते वयर रकयता तेन्ना कळटा. कसं सूर जाला तुमकां. कसला कशी उलयता आसाची. शींच ग पत्तळे तुगेले पांय ताणचे म्हाका मस्त खोशी जाता. आ पांय तांडितात खंयचे पांय. तुगेल पांय गो आनी कोणाले पांय तांडूचे. कसं तांडूचे शींच ग. अशींची तशींची कसं नाही. हें कसं ना बा मेरी बिल्ली मुझको ही म्याव करतास. हांव हांगा तें दुरता पळयली तुवें. तांणी म्हाका निमगेल तेन्ना हांव सक्कडका आन्सर दिलें. आतां हांव निमगेल कुडलें हांगा तुकून जुरली तांणी. आतां तांकां कळ्ळी की म्हणून दुसऱ्यांक किरकिरी केल्यार कशी जाता म्हणून. आतां एकमेगेल सिरियल आसा. म्हाका जोर भूक जाता आसा. तांणी ते पयरे चाक्कुली हाडला के एक खावन पळयता टेस्ट कशी आसा म्हणून. एक चाक्कुली खावन पळयलें भारी लायक आसा. थंडा दवरले रे खरगून वता तसर चाकुली. तशें देखून म्हाका आशी जालें तें सिरियल पळयतना एक एक खाव्येत म्हण लेखलें. आनी पैमा मातांनी आयले रे विंगड स्वीट्स मिक्सचर सकट आसा. तशें देखून एक चाकुली पॅकेट काडलें रे कांय जायना म्हण लेखून हें घेवन आयलें हांव. पुराय काम जालें. चिके वेळसून गुंडा येवचे टायम जालें. खंडापटे वत न्ही मात भारी शाको. अब्बा सैसून घेवचें जाता ना हें वत. मस्त ताण येता आसा. तुमगेल गांवांत तर वेदर अशी आस की मस्त शाक जेवण आस की. म्हाका चिके कसं पिवका म्हण दिसता आसा. हां हांनी तें पयलीं ज्यूस हाडून दवरला थोडे पिता. पैमा माझी वरें येनी तशी विंगड कसं आसता ताका दिवचें. हांव थोडे एक ज्यूस पिवन येता. हांव थोडेची ज्यूस पिल्ले भारी लायक आशिल्लें आंबे ज्यूस. ताकाची हांग एक बाटली हाडला आनी एक बाटली आसा फ्रिजांत. तशी पैमा मायले रे तें बाटली दिता. हांव पिवचें पळोवन तुमकां जेवा तोंडा उद्दा येतास की. अम्मा
जोर भूकिंद तास कसले असू आहे ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ರಾಕರೆ ಗುಂಡ ಆನೆತ್ತ ಮಗಿರ್ ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನ್ ಜವನ್ ಕರಿಯ ಜವನ್ ಮಗಿರ್ ಕರಿಯ ಅಮ್ಮ ಮಕ ಕಟ್ಟು ಕರ್ಚೆ ತಸಂದಾಯ್ ಕಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ ಪೈರ ಅನ್ನನ te ಪೈಮ ಮೆತ್ ಮನ್ ಹಳ್ಳ ತಂದಿ ಉಚ್ಚುವ ತೊಡೆಜಿ दायतम्मा हे पई मामा तनी घर कड़े तमुण अन्नन हळ्ळल रे गुंडा आज 3 दिवस चले आज बरे पई मामी येनी असो तू खा तन्या इलेरी विंगड स्वीट अस त्यांदिता लायक अस म टेस्टी 2 दिवस तुकुनो तिक खावनो तोंड प्रयत्न मुन तीक दावंगला कसने गोड खावका मुन दिसता असा हन्नी ते स्वीट्स अला तंतुली एक टेस्ट करून पळयता भारी लायक असा बा स्वीट्स धारवाड पेडा जहांगीर जिलेबी सक्कड असा एक थोडे खाऊन पळयता अय्यो एक टेस्ट पळयता म्हण सांगून फुल पॅकेट खाल जाऊन गेल मु अय्यो कोण आयले पैमाम जेव्हा येईल की आईलेर कसन दिवचे पुराय खाल जाऊन गेला हा आईले हब्बा देवानं राखले हा पैमाम म्हणलं केलं पैमाम नाही हा कसन जाऊ कशले ಹಂಗ ಪೈರಿ एक इनॉग्रेशन दल पड माय घराच्या विट्टू मम्माल घर त्या काही त्या तुम्ही अशी वचून रईट वचून थंय तुकून लेफ्ट वचून थंय काय अंगडी मेळटा त्या अंगडीन तेकलो मुंडस घालल मामस त्या मुंडस मामाला वचून निमगी कळटा अय्यो देवा वचून हांव हिगेलोट निमगेल्वा जायत माय हांव येता हांव पै मामूद जेव्हा येईल की म्हणून भिवून गेलेले कसला म्हळ्यार पुराय डब्ब खाल जावंक गेला कसं दिवची म्हणून आलोचन करता आशिल्लें हांव माये म्हाका पळोवंक कशें लायक तुमी शॉक जालें ती फर्स्ट टायम पळोवचो तुमी म्हाका हा पै माम ये भितर ये हांव कोण म्हूण तुमकां सगळ्यांक गोतोस की म्हगेल नांव पी म्हूण सांगून पी म्हळ्यार ते उदितात पळया त्या पी न्ही म्हगेल नांव पुरंदर पै म्हाका पुरो जनान शॉर्ट फॉर्मार पी म्हूण आपोवचें हांव म्हगेले दुवेल हॉर्डिकेक एक इन्विटेशन दिवन वचा म्हूण सांगून हांगा आयलेले तुमकां रे हांव आपयतास हेंच म्हगेलें एक ओपन इन्विटेशन म्हूण लेखात तुमी सक्कडे म्हगेले दुवेल हॉर्डिकेक येया जायत आतां हें हॉर्डीक दवचे लोकेशन खंय म्हूण सांगून हांव पातोळी मायक पेटयता तुमी वरे तिगेल मातशी हिचे येती हांव आनी भितर वता पातोळी माय भोवशा राखतास की म्हूण म्हाका पै माम येया बैसा पातोळी माय घे हें म्हगेलें दुवेल हॉर्डिकेचें इन्विटेशन येवची शनिवार 18 तारखेक जायत विसर नाशी येवं का कळ्ळें बालू मम्मा कोरे सांग मागीर गुंडा कोरे आपोवन हाडी आनी तुगेले यूट्यूब फॅमिलीचे वीक्षक कोण आसा तांकां पुरो जनाक सांग लोकेशन हांव तुका पेटयता तूं तांकां घरा आपोवंक हाडी हा जायत हांव येता तुमी सक्कड म्हगेल मातशी येयाची जायत गो पतोळी हांव आनी येता देता अय्यो कसने काय नाशी वतावा बैसा कसने कोर हाडटा चहा कॉफी ज्यूस मिक्सचर चक्कुली स्वीट्स कसन हाडचे अब्बा तू सांगेल आयकूंक न्हू म्हाका पोट भरलें गो कसने नाका म्हाका 50 घर जालें हांव येदोळे रे वचूंक आयलेलें सकडल घर कडेन तें हें म्हूण सांगून कसने पुणी दिल्लें ती म्हाका पोट फुल्ल आस हा तुगेले समाधानाक म्हाका एक लोट उदक दी पुरो हा आत्ता हाडटा अब्बा देवाने राखले हांव निमगुचेक पुराय निमगिले जाल्यार खंयचे हाडी म्हणलें जाल्यार देव गतीशिले घरकड्यांक कसने ना तुमकांय कोणाकय अशी जाल्ला की कोणी येता म्हूण पुराय हाण येवची टायमार घरांत कसने आसना
तुमकां यश कसं एक्सपिरियन्स जालेलो आसलो रे कमेंट सेक्शनान तू घाला ती. आतां हांव पै मामा उद्दा दिवन येता आनी कसं दावका वा नाक गो पतोळी कसन पिल्लरी उद्दक पिल्ल म्हणके जायना हे वैशाखक आमगेले यूट्यूब वीक्षकक आमी एक हांगा सलहे दिता आसती कसं म्हळ्यार आतां न्ही नेक्स्ट वैशाख येतास हे टायमारी तान दवचे सहज तुमी जाल तितले तुमगेले बॉडीक हायड्रेट करून दवरून घेवका म्हळ्यार बोंडा उद्दक एक उद्दक असल प्रोफ्युका. होय पै माम तुम्ही सांगचे करेक्ट. आरोग्य वे भाग्य म्हणटा नवा आरोग्य बासले रे सक्कड आशिल म्हणके तुम्ही वरे तुमगेले आरोग्य जागृत करा ती म्हण सांगताची हे व्हिडिओ आम्ही हांगा करा बैता आसती आनी काही तुम्ही पतोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार रे आतां वचून सबस्क्राईब करा ती. आमगेले यूट्यूब वीक्षकांक आमी आमगेले प्रिवियस एपिसोडान ते क्वेश्चन नेमगेलेलो आसा ते क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आमगेले मुखारी दोग जन आनी आमगेले मुखारचेले मक्षीचेन आनी दोग जन चमकता आशिल्ले आसले रे ಒಟ್ಟು कितले जन चमकता आसा ती म्हण नेमगेलें हाजे आन्सर 4 जन म्हणून हे आन्सर दिलेले कोण कोण म्हळ्यार संजना नायक, शिल्पा शणे, संध्या शणे, वीणा प्रसाद, सुखदा नायर, किरण पै, चेतना भंडारकर. आनी आमगेले हे क्वेश्चनांतू कोण कोण कमेंट दिवंक आन्सर दिवच्याक प्रयत्न केला तांकां पुरा धन्यवाद. आतां आमगेले आयचे व्हिडिओचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार पीपीन कितले दांत दाखयला हाजे आन्सर तुमी कमेंट सेक्शनांत घालात. कोण कोण करेक्ट आन्सर्स दितात की तांगेलें नांव आमी नेक्स्ट एपिसोडान सांगतात. आजी मार्च 8 तारीख आजी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे के तेच करून हाजी मुलक आम्ही सक्कड बायल मनशांक हॅपी वुमेन्स डे म्हणून विश करता आसाची. हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन. तशींची तुमकां सगळ्यांक होळी परबेच्यो रे शुभाशय. अण्णा होळी पदाबूक कसा ना खर्चे तें हांव तुका आनी केन्ना तरी सांगता रे ताजे होळी परबेचें महत्व कशें न्हय म्हूण सांगून जायता. तुमकां सगळ्यांक होळी परबेचे शुभाशय. जायत आनी आमी नेक्स्ट एपिसोडान मेळटा ती. धन्यवाद.